बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो कोण आज जनान दिवसाचे चितात तांचे सांगात आमी संतोष पावता तुमकां आमी बडा उल्हासान हॅपी बर्थडे म्हणटा. मेरी रॉबर्ट फेर्नांडीस कारकळा, प्रिमल लेविस कोटा, इथन डिसोजा, पॉलिन डिसोजा मिलाग्रीस. बरी भलायकी आनी यशस्वी लाभच्या खातीर जनान दिसा देवाक अर्गांनी होकलाप दिता. लिनेट पिंटो, शेल्मा सिक्वेरा, एडलिन अनिशा सल्डाना शिरवा, स्टेला डिसोजा पद्मनूर, हेनरी तावरो कलातूर. 75th बर्थडे सेलेस्टिन पिंटो, राल्फ मचादो दुबई. 27th बर्थडे शायन वियोला पिंटो शिरताडी. 9th बर्थडे रियान रोशन डिसोजा बळकुंजे मुल्की. सिस्टर जोशी डिसोजा विजयवाड़ा. 65th बर्थडे एवलिन डिसोजा बजपे. ईथन डिसोजा बँगलोर. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवसाचेर दितात ह्या नव्या घराचें उक्तावण करतात. पयलो घुमघर आसा. ह्या विविध संतोषाचे उल्हासाचे कार्य आचरता तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटयता, शुभाशय पटयता, देवाची आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच देवाक अर्गां आनी होकलाप दितात. जिवितांत सगळीं कामां वेळार पंथाक पावले पासत. ऑल द थिंग्स लॉर्ड हॅज डन एंड I, as me and my family, we are traveling to have safe and good travel. Dagny Fernandez. For the good health received Peter Carlo, Alvisha Rego Arwa, Roywin Rego Karkala, Rolwin Rego Venur. For blessings through the Holy Family, Lavina Suarez, in honor of Saint Anthony, Eric Lily Almeida Anikutam. Thanksgiving for good health and all the blessings received through Divine Call Retreat Center, Felix D'Souza and Dennis D'Souza Hospet, Stuart Minijas Mudarangadi, Wilfred and Reshma D'Souza Mudubelde, Gracie DiMello Neelavar. For the good health received Dolphy D'Souza Kulshekar, Diana Janice Jessica Santakatte, Sharmila Nazareth Kalaturu, Rupas Lobo and Kutam, Evelyn D'Souza for all the blessings received from Bajpe, Avinash Tina एंजल डिसोजा मुल्की. मरणांतीक पिडेंतले देवा निवारले पासत, कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, वय पिडा खंयची म्हण कळनातली दाक्तरांक अकरेक पिडा कळिल्ल्या पासत, दैविक रित्या मंत्र आयिल्ल्या प्रांत विशेष शांती समाधान आनी स्वस्थकाय अनुभव केल्ल्या पासत, घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत, बऱ्या विद्या संस्थान भुरग्यांक MBBS करूंक, B.Ed करूंक, तशेंच इंजिनियरींग करूंक, नर्सिंग करूंक आनी लॉ कॉलेजींत प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत, परगांव वचून साध्य जाल्ल्या पासत, थंयसर काम मेळोन प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, काम नसल्यांक काम मेळ्ळेल्या पासत, सैरीक जाल्ल्या पासत आनी भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत, मोबायला मदें आसलो मनस्ताप पयसरल्या पासत, मोबायलाक विशेश जावन वायट संवयक वळख जाल्ली, पियेण्याक, बेबदेपणाक, बिडी सिगरेट आनी जायत्या वायट संवयांक तांतले देवान निवारलेल्या पासत, एका मोगार पडलेलें चेडूं परतून फाटीं वय तांतले भायर आयिल्ल्या पासत, पोती एका वायट संवयाक वळख जाल्लो, आतां काजर जावंक ओपल्ल्या पासत देवाक अर्गांनी होकलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्गांनी होकलाप तुका सम्यान जेजू, अर्गांनी होकलाप तुका सम्यान जेजू. आतां विविध त्या पासून मागों उलो दिला. बरी भलायकी मेळच्या पासत अनिल पिंटो बाजपे. फॉर गुड फायनान्शियल ब्लेसिंग्स पीटर कार्लो. सक्सेस इन बिजनेस एंड गुड फायनान्सेस पीटर कार्लो. आनी अनिता तावरो माटुंगा मुंबय. बरी भलायकी लाभच्या पासत, पिडा गुण जावच्या पासत, विशेश जावन वर्टिगो पिडा. फेलिक्स डिसोजा एंड तशेंच एंडी रॉयस्टनाक एक बरें काम मेळच्या पासत. डायना जॅनिसा जेसिका सांतकाटे हांच्या विशेष तेसां पासत. अनिशा नाझरेत फॉर द इंटेंशन टू गेट ए गुड जॉब कालातूर तावन. आनी तशेंच इंटेंशन ऑफ सेफ जर्नी कार्लो डिसोजा लंडन फॉर अ स्पेशल इंटेंशन कार्नेल डिसोजा एंजलोर. ताची पिडा सगळी गुण जावन बरी भलायकी लाभोवंक
आनी तशेंच मरणांतीक पिड्यांतले गुण जावचे पासत मागोवंक जायतना उलो दिला कॅन्सर पिडा गुण जावचे पासत आंगांत असली दूख पयस सरचे पासत किडनी फेलियर जाला डायलिसीस करतात तांतलें बरें जावचे खातीर दंप्रकटी असता जाल्यार सोलोंक जायना तांतलें बरें जावचे पासत घरांत बेबदेपणाचे मनीस आसात तांतलें तांकां निवारचे पासत माट मंत्राच्या आनी जादू मंत्राच्या वायटाच्या सक्त्यांतलें दुश्ट सक्त्यांतलें भुतांच्या आनी सर देंवसराच्या सक्त्यांतलें तांकां सुटका मेळचे खातीर मागोवंक उलो दिला बरें काम मेळचे पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचे पासत परमनंट विसा मेळचे पासत अमेरिकांत आसल्यांचे मोगाच्यांनी हय पार्टी ह्या नाशांनी तांकां थंयसर रावोवंक साध्य जावचे पासत आनी आपले दुयेंस बाळंतेर आसा थंयसर कॅनडांत तांकां विजा मेळना वेळार ती विजा मेळोन दुयेंसांक आतां रावन दुयें कुमो करून साध्य जावचे पासत आनी वय काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावचें पासत आनी कुमगाराचें कार्य बऱ्या तरान जावचें पासत म्हाका उलो दिला आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्तच्या सलवासांव पासून मागया देवातीन जुलियाना डिसोजा आनी स्टॅनी लोबो बाजल फ्रांसीस लिन बँगलोर डेथ एनिवर्सरी कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त उडास करता लिना फेर्नांडीस मेर्ला पदाव देवातीन गिल्बर्ट हिलरी डिमेंटो ऑन 10th डेथ एनिवर्सरी देवादीन सेलेस्टीन मास्कारेनास फ्लोरा क्रास्ता त्रासी जेकब डिसोजा SN पिंटो बेलतांगडी एसेस लॉरेन्स कुटिनो आनी कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त उडास करतात जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा आनी कुटुंब देवादीन चार्ली पिंटो किर्निकोडी थॉमस पिंटो आनी लीना पिंटो एलिस्टर डिसोजा मुल्की इन लविंग मेमरी ऑफ स्टीफन फ्लेवियन मोंतेरो आनी तशें जुलियट आनी रमेश डिसोजा नित्यादर नगर जेरोम डिसोजा आनी एग्नेस डिसोजा सिर्सी डेनिस पिंटो कॅनडा बर्थडे रिमेंब्रन्स ऑफ अलोशियस लसरादो जुलियाना डिसोजा कुटिनो गेल्या आनी सोसा गेल्या कुटुंबान मरण पावल्यांचो उडास करता लॉरेन्स कुटिनो बॉम्बे देवादीन काश्मीर आनी मार्सेलिन डिसोजा बोंदेल जैसन सूर्या करकेरा पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता सेलिन कुटिनो देवादीन फिलोमिना चेटियार आनी फ्लाविया पायस मुंबई बाबा विवियन पायस मुंबई सुआरेस केल्या कुटुंबान मरण पावल्यांचो उडास करता लविना सुआरेस देवादीन सेलेस्टियन बोना डी अल्मेडा लिल्ली मार्टिस पांगळा जुलियाना पिंटो शंकरपुरा एडविन पिंटो शंकरपुरा शांती पिरेरा उर्वा जॉन पाउल डिसोजा किरें पीटर आनी स्टेला नोरोन्ना टायटस फेरावो गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता अविनाश आनी कुटुंब मुल्की देवादीन सेलेस्टीन मास्कारेनस बेंगलोर पुलकतून आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन जेजू तुझ्या पवे जेवणाक सर्वामी आयल्या सर्गीचे कान तुझे तावन सेवगामी जमल्या उंडो वायन रुपांतर करून दी म्हण परताव सोम्या तुझ्या मासा रक्तान घटाया शेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सगळीं हांगासर सांगाता जमल्या विशेष करून देवान आमचेर वतलेल्या बेसांवा मारिफात आमकां लाभलेले संवसारी दायज संवसारी ग्रेस्तकाय आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो सवलत्यो आमच्या जिवितांत जशें बरेपण दितात तशेंच जर हेरांक बरेपण करचे अवकाश आमकां लाभतात तर स्वार्थपणान आपणाचें म्हण जमयनासतना पेल्याच्या कुमकेचो हात विस्तरावंक आयची वासपां आमकां बोण दितात मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमचें जिवीत जतनां आमी देवाक समर्पीत हांव देवाचो आदार मागता उदार मनान उदार काळजान आनी आपल्या अपरिमीत मोगान देव आमकां सगळ्यो संगती फावो करता कश्टांच्या परिस्थितींत आमकां तो वयर हाडटा आमी अडचणेक सांपडात आसतना आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक बळ दिता घटाय दिता तर
आमच्या जिवितांत ती थांक आसतना तें बोळ आसतना ती सकत आसतना दुसऱ्यांकी तोकूम केसो हात विस्तरावंक तो आमकां आपयता जें उदारमोन ताणें आमचें थंय दाखयलां तें उदारमोन पेल्या थंय दाखोवचें जिवीत आमी जियोंक जाय म्हणलें तो स्पश्ट करता. सबार पावटी आमच्या जिविताच्या वाटेर असल्या संगतींनी मेतेर जावन पेल्याच्या बरेपणाक आनी सर्व रितींनी आमच्या काळजाच्या उदारपणाक इडें दिनासतना स्वार्थपणान आमची जिणे जियेलेल्या पासत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मोन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटात हारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पवड अपराध ह्या पासत भगवान सुदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी पथकांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर. महिमा 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 देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी. सर्वस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचनाव तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटाव. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडता आमची काकुळट कर आमची काकुळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजी अगणित पदवी भोव कर्ण पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसाणें दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कणवळायन वागय आनी तुज्या बसवण्यांक सगळ्या काळजान त्रेगोन सर्गीचें सूख आमी जोडीचें कर
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, सियोनांत सुशेगाद जियेतेल्यांचे आनी समारियाच्या दोंगरांचेर आपूण सुरक्षीत आसात म्हूण चिंतल्यांचे काटा. हस्ती दांताच्या काठींचेर ती आड पडतात आनी आपल्या पलंगाचेर पाय सोडतात. हिंडांतल्यो शेळयो आनी गोट्यांतलीं वासरां मारून ती खातात. किन्नरेच्या नादार ती व्हडल्यान गायन करतात आनी दाविदा भाशेन संगीताची नवी वजंत्रां सोदून काडतात. व्हड काश्यांतलो दाका सोरो पियेतात आनी भोव उत्तम तेलांनी आपणाक मागतात. पूण जुजेच्या नासाची ती चिंता करिनात. देखूनच ती आतां निर्वासीत जातेली, सुशेगाद आसलेल्यांची मजा सोमतेली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोदकार. Odnia mucha सर्वस्पोराक वोगळीक दी. सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी पोरतो अन्याय जाल्ल्यान न्यायनी जोड दिता तो. भुकेल्यान तो ग्रास दिता, कायद्यांचो सांकली तो तुटून उडयता. Odnia mucha सर्वस्पोराक वोगळीक दी. सर्वेस्पोर कुर्ड्यांचे दोळे उगडता, भागवल्यान नीट उबी करता. सर्वेस्पोर परगव्यान करता, अनंतांक आनी विधवींक तो सांबाळता. Odnia mucha सर्वस्पोराक वोगळीक दी. सर्वेस्पोर नितिवंताची आपुरबाय करता, पूण खोट्यांच्यो आलोचनो निर्फोड करता. सर्वेस्पोर सदांकाळ राजवट चलयतलो. येसियोना तुजो देव संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो. Odnia mucha सर्वस्पोराक वोगळीक दी. Odnia mucha सर्वस्पोराक वोगळीक दी. सा पावलोनो तिमोथेक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. तूं देवाच्या मनशा सर संवसारी संगतीक पाठ करणं नितीचो, भक्तीचो, विश्वासीपणाचो, माया मोगाचो, सोसणकायाचो आनी बळेपणाचो पाटलाव कर. भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सासणीक जिविताचें इनाम जोडून घे. हेच खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें आनी सवार शख्सा हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केल्ली. आतां सोर वस्तूंक जीव दितल्या देवा समोर आनी आदिपती पिलाता हुजीर आपली उत्तीम उसारणी करून ताका साक्ष दिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमायतां. तुजे कायदे विश्वासीपणी पाळ आनी स्वामी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यान कथाविणें आनी आक्षेपाविणें जिये.
देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाक प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आनी श्रेश्ठ आधिपती तो, रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी. तो एकलो मात्र अमर आनी तो आगम उजवाडांची येता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंकय शकना. ताका जावं मान आनी राजवटकी ससनाची आमेन. देवाचे उतार हे देवाचे वडोपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. कितलो वरतो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त कळचा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून फरिसेवांक सांगले एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तू न्हेसतालो आनी सदांनीत फेस्तां करून गम्मत मारतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवांनी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारय खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतालीं. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक आब्राहामाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस आब्राहामाक आनी ताचे कुशीनच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो आनी बोब मारून म्हळें, अब्राहम बापा म्हजी बिरमोत चिंत. हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटां. लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगुल्लें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें हाचो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचोंक कोण सोदीत जाल्यारय ताच्यान वचोंक जायना आनी तशेंच तुमचे कुशीक तावन आमचे कुशीक कोणाच्यांनी उतरोवन येवंक जायना. तो वळग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतां. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्यांचे सुवातेर येनाशें तो तांकां चत्राय दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोइशे आनी प्रवादी आसात, तांचें तें आयको. ना अब्राहम बापा म्हणालो तो, पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशीं वचात जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तो व्हड अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइशेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सतमांचे नात. देवाचे उतर हे वागणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, संवसारी क्रिस्त कांयेक लबदल्ली, संवसारी क्रिस्त कांयेक आशेवन जियेल्ली जिणी
तुझ्या बावार्थी जिविताचो शेवट जोडच्याक व्हड एक करांदाय म्हणलें आयची देवस्तुती आमकां स्पश्ट करता. संवसारी ग्रेस्त कांयक लबदल्ली, संवसारी ग्रेस्त कांयक आशेवन जियेल्ली जिणी बावार्थाचो शेवट जोडूंक आमकां अवकाश करून दिना म्हणलें आयची वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. सुशेगायन आपल्या ग्रेस्त कायेच्या आनी संपत्तीच्या आबलेसान जियोवच्या सांगताच देवाक आनी पयल्याक सांडलेल्या नेगार केलेल्या व्यक्तींच्या जिविताचो फळ कितें आनी आपल्या कश्टा संकश्टा मदें देवाचेर विश्वास दवरून जियेतेल्या व्यक्तींची परिस्थिती कितें म्हणलें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. ग्रेस्त मनीस आनी लाजर दोगू वेगवेगळे व्यक्ती दोन परिस्थितींनी आसले, दोन रितींचे कश्ट आनी सुख अनुभव करता आसतना खंयच्या रितीन तांच्या जिणीय मनोभावाद्वारी ते जियोंक पावले आनी अकरेचो परिणाम कितें तांच्या जिवितांत जालो तें आमी आयकलें. मनीस जावन मोगाळ भावनो आनी भयणीनो ह्या संवसारांत जियेतेल्या हर एका व्यक्तीक सूख जाय जाय. तुमकां सूख जाय जाय गे, संतोष जाय जाय गे, दादोसकाय जाय जाय गे, सगळ्यो संगती तुमच्या बोवारी जाय गे नाका. थोड्यांक मात जाय जाय, इतल्यान थोडी सांगतात जाय म्हण, थोड्यांक इशिल्यांक कोणाय की नाका गे म्हण. हर एक संगती आमकां जाय जाय, भोव बरें आमच्या जिवितांत वापरी जाय. आमच्या कश्ट वावट मिनत काडन घाम पिळटा आसतना आमकां मेळिल्ल्यो संगती आमच्या जिवीत बरें करच्याक, उत्तीम करच्याक, वाडोवन हर एक रितीन संतोशाचें करच्याक त्यो देवान आमकां दिल्ल्यो. पूण ताचेरच होंदोन रावून म्हज्या बावार्थी जिविताक निर्लक्ष केल्यार थंयसर हांव सुखीदार जाता. त्या खातीर हर एक रितीन आज आमची जिणी खंयच्या संगतींनी चमकून आसा तें आमी पळोवया. तरणाटपणार आमकां हर एकल्याक उमेद आसा, बोड आसा, सकत आसा, कितें तरी साधन करीसय म्हणल्यार चिंतप आमच्या कुटुंबांत आमी दवरता. कुटुंबाची हर एक रितीन कुटुंबाची जियोवची आनी तशेंच तरणाटी आपलो फुडार रचच्याक हर एक रितीन आपल्या जिवितांत कुडींत आसली शाती वापरतात, बुद्धवंतकाय वापरतात, जाणवाय वापरतात, तालेंतां वापरतात आनी सर्व संगती ज्यो तांच्या जिवितांत दिलेल्यो आसात ते वापरून आपली जिणी आनीकी चड बरी करच्याक प्रयत्न करतात. सडीत वेळ आमी थोडे फावटी आमकां वावर करून आनी इल्ले सडीत कुटुंबा खातीर जमोवंक आमी पळयता. सॅक्रिफीस करन सबार संगती आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वय म्हज्या भुरग्यांनी बरी जाय जाय, म्हज्या भुरग्यांनी म्हज्या बरी कश्टांक नजो, अडचोंक नजो, हर एक रितीन तांची जिणी संतोशाची जाय जाय म्हणल्यार चिंतपान सॅक्रिफीस कर आमी सगळ्यो संगती जमयता. आनी ह्या बाबतीन आमच्या कुटुंबा जिविताक, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या वैयक्तीक जिविताक एक रूप, अभिवृद्धीचें रूप दिवच्याक आमी प्रयत्न करता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ह्यो संगती आमच्या बरेपणाक देवान फावो केलेल्यो म्हूण वळखून घेवन आमी जियेता आसतना त्या संगतीचो उपयोग करचें आमकां गरजेचें. पूण थंयसर स्वार्थपणाचें चिंतप येत जाल्यार आमी थंयसर चुकता, खंयसर आमी चुकता. ग्रेस्त कायेंत आमी प्रवेश जाल्ल्या वेळार हेरांतय आमचो मनोभाव बदलतना आमी चुकता. म्हजे कडेन आसा, तुजे कडेन खंय आसा, म्हजे कडेन आसलें इतलें तुजे कडेन आसा गी म्हणलें सवाल उपजावन आमी आनी एकल्याक सकला घालूंक पळयतना आमी चुकता. हर एक रितीन म्हजे कडेन जाय तितलें आसून गरजेवंत व्यक्ती म्हजें दार बडयता आसतना उदार मनाचो व्यक्ती जावन कुमकेचो हात विस्तारावंक हांव चुकतना म्हज्या जिवितांत त्या ग्रेस्त कांयक लबदल्लो व्यक्ती हांव जाता. त्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलेली जिवितांतल्या संतुश्टतेची अनाहूत आमच्या जिवितांत उदेता म्हणलें आमोस प्रवादी स्पश्ट करता. आमोस प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 पयिल्लें वाक्य आयच्या पयल्या वाचपाचें आमी आयकुया.
Amos chapter 6 verse 1. सियोनांत सुशेगाद जियेतल्यांचे सियोनांत सुशेगाद जियेतल्यांचे आणि समारियाच्या डोंगराचेर आणि समारियाच्या डोंगराचेर आपण सुरक्षित आसात म्हण चिंतल्यांचे कटा आपण सुरक्षित आसात म्हण चिंतल्यांचे खटा म्हणटा आमोस प्रवादी. कोणाक? सियोनांत सुशेगात जियेतल्यांचे आणि समारियाच्या डोंगराचेर आपण सुरक्षित आसात म्हण. सुरक्षित आसात म्हळ्यार आपल्याच बळाचेर आनी सक्तेचेर पातयेवन आसल्या व्यक्तींचे खटा म्हण तो म्हणटा. कित्याक ते खटा तांच्या जिवितांत कित्याक तसली परिस्थिती थंयसर आसली म्हणलें उरल्यो संगती आमी आयकल्यो. पूण ताच्या की उपरांत आमकां येवचें वाक्य आमोस प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 आमोस चॅप्टर 6 वर्स 6. व्हड काशांतलो दाखा सोरोप येतात व्हड काशांतलो दाखा सोरोप येतात आणि भोव उत्तम तेलांनी आपणाक मागतात आणि भोव उत्तम तेलांनी आपणाक मागतात. पूण जुजेच्या नासाची ती चिंता करिनात. पूण जुजेच्या नासाची ती चिंता करिनात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोगाळ भावन आनी भयणीनो हर एक संगती ती करतात. पूण तांच्याच कुळयेंत देसवाट येवची ती पळयनात, ती चिंता करिनात. म्हळ्यार ग्रेस्त आसले, बळवंत आसले, आर्थीक संपत्तीन भरलेले दुबळ्यांचे शोषण करतात. दुबळ्यांत हांव कितें लुटूंक जाता तें पळयतात आनी त्या खातीर तांचो नाश जाताना तांचे चिंताप तांकां बरें करचें ते भशेन ना. त्या खातीर आमोस प्रवादी मुखांतर सर्वेस्पर देव तांच्या जिवितांत कठीण भिरांकूळ परिस्थिती, नासाची परिस्थिती उदेतेली म्हणलें तो स्पश्ट करता. आपल्या वाडावळीच्या ग्रेस्त कांयत संवसारीक कुशलायेक लब्धोन जियेतल्यांक आनी दुबळ्यांक केल्ल्या शोशणाचो देसवाट तांच्याय जिवितांत जातलो म्हणलो आमोस प्रवादी स्पश्ट करता आसतना आज आमकां तें पयलें वाचप नियाळूंक दिलां. आमच्याय जिवितांत असली परिस्थिती, असलो मनोभाव, असली जिविताची चाल आसा जाल्यार आमी नासाच्या वाटेन समकोन आसाव. देखून आमच्या जिवितांत आज कितें येवंक जाय, सगळ्यो संगती आमच्या जिवितांत आसात खरें, आमी वापरी जाय खरें, पूण ताचे फाटल्यान कणवळाय, दयाळाय नातलेल्या जिविताची ग्रेस्त काय आमी रुता करूंक नजो. हर एक रितीन हांव वाडोवन येता आसतना कश्टांत आसल्या व्यक्तीक म्हज्या उदारपणान वाडोवंक येवंक सोडी जाय. केवल आर्थीक संगतींनी न्हय, जर तर म्हाका थोडी तालेंतां आसात, त्या तालेंतांद्वारे आनी एकल्याक म्हज्या की ल्हान आसल्याक वाडोवंक हांव अवकाश करून दिता, ताका हांव शिकयता, ताका हांव वेळ दिता. जर तर आनी एकलो बेसरायत आसा, बुजवण दिवन ताचें उतर कितें बेसराय आसा आयकून ताका समाधान दिवंक तांचे संगी हांव रावतां. त्योय संगती आमच्या जिवितांत गरजेच्यो. आमी केवल थोडे फावटी ग्रेस्त काय म्हणटा आसतना पयशे मात पळोवचे न्हय, संपत्ती मात पळोवची न्हय, आनी एकल्याक वेळ दिवचोय आमी पळोवंक जाय, आनी एकल्याक बरेंपण दाखोवचो, बरें उतर तांचे विशयांत उलोवचें जिवीती आमी पळोवंक जाय. तांतूय स्वार्थपणाची चिंता आटापुल्ल्या वेळार आमी सुकताव, नासाच्या वाटेन आमी आमची जिणी व्हरताव. त्या खातीर जेजून आमकां एक व्हड जिविताचें उदाहरण ताच्या जिविता मुखांत दिलां. कितें तें? हर एक रितीन ताच्या जिवितांत विरोधपण आसल्या वेळार ताका दुसरे सबार रितीनी सकला घालूंक पळयतना, नाश करूंक पळयतनाय ताणें कितेंच तांकां पयस करूंक ना. आपलें कितें काम आसा, आपणें कितें मिसांव आसा, संपूर्ण मापान देवाक केल्ल्या समर्पणांत ताणें केलें. त्या खातीर लुकाचो वांजेल अध्याय 12 वाक्य 19-20, लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 19 and 20. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा, उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा, अदृश्टवंत मनशा साबार वर्सां पावशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सबार वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सावकासाय घे, सावकासाय घे,
खा पिये पिये आणि गंमत मार. आणि गंमत मार. पूण देवान ताका सांगले, पूण देवान ताका सांगले, हत्त पिशा हत्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो फाटी विसारचो आसा. आयचे राती तुजो जीव तुजे लागचो पाटी विसारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातालो. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत वाडावळ आपणायता आसतना जर तर केवल म्हजे खातीर म्हजे खातीर म्हजे खातीर म्हूण जमोवन दुसऱ्यांची निर्लक्ष हांवें केली जाल्यार, आनी तशेंच हांवें जमयलां काल्याक हांवें कश्ट काडीत जाय आनी मुखार बिंदास म्हजे खातीर जमोवन दवरल्यांतच हांव म्हजी जिणी सारता म्हणल्या व्यक्तींक आमच्या जिवितांत खंयच्या रितीन नाश जातलो आनी खंयच्या रितीन आमचे जिविताचे अखेरची घडी उदेतिली म्हणलें जेजू ह्या वांजेलाच्या उतरां मुखांतर स्पश्ट करता. त्या खातीर ग्रेस्त कांयक लब्दोवन पेल्याक गरजेंत आसल्या थंय दाखयलेली निर्लक्ष्या आमच्या जिवितांतलें पिशेपण जावन आसा म्हूण जेजू आमकां सांगता. त्या खातीर तो ग्रेस्ताक म्हणटा, हत्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागचो विसारचो आसा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचें हर एकल्याचें जिवीत हांगासर कितलो तेंप म्हूण आमकां कोणायकी कळीत ना. त्या खातीर कितें आमकां संवसार दिता, कितें आमकां संवसारान मेळटा, तातूंत संतोश भरीत आमी आसांव. तेदवां सबार पावटी म्हज्या मागण्याक, म्हज्या भावार्थी आचरणाक, म्हज्या जिणयेंत देवा संगी तो संबंद रसच्याक हांव सुकतां. म्हज्या बळाचेर, म्हज्या सक्तेचेर, म्हज्या जिवितांत लाभलेल्या सर्व संपत्तीचेर म्हजें बोळ, म्हजें चिंताप वेता. त्या खातीर आमी थंयसर देवाचो इरादो कितें समजून घेवन आमची जिणी भावार्थाची कन्न घेवंक आमी सुकता. त्या खातीर एक गीत, एक पद अशें आसा, तें आमच्या जिवितांत कितें आमी वाडोवन हाडीत जाय म्हणलें स्पश्ट करता. हांगासर तुजी प्राय मनशा भरची न्हय वर्सांनी, हांगासर तुजी ग्रेस्त काय ती थुकची न्हय पयशांनी. नांव आमचें व्हरूंक जाय सदां कांय बऱ्या करण्यांनी, ग्रेस्त आमी जावूंक जाय सदां पेल्याच्या गरजांनी. 4 दीस हें जिवीत आमचें जल्मोवचें जियोवचें मोरचें, मोरतस लोक मातयेंत दामता, बरेपण तुजें मात्रांग उरचें. हांवें आनी एकल्या थंय दाखयलेली दयाळाय कणवळाय, हांवें केल्लें बरेपण, हांवें दाखयलेलें उदार मन सदांच संवसाराच्या अखेर पर्यंत आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांतय आमी उलयलेल्या मेळिल्ल्या हर एका व्यक्ती थंय उरता. जर तर स्वार्थपण म्हज्या जिवितांत खाली म्हज्या जिविता विशयान चिंतल्ली चिंतना, थंयसरच ती नाश जावन वेतात. त्या खातीर आमची जिणी आज जशें देवान उदार मन दाखयलां, म्हज्या उणेपणान अस्कत काय हांव सांपळतानाय ताच्या बोगसण्याच्या स्पिरितान अपरिमीत मोगान देवान म्हाका ताचे सरशीन येवंक अवकाश दिला. ताचें उदार मन, ताचें दयाळाय निरंतरी म्हज्या जिवितांत भोगूंक ताणें अवकाश दिला. त्या खातीर देवान कितें म्हाका दिलां तातूंत हांव पेल्याक गरज आसा तर तें दिवचो मनोभाव हांवें आज वृथा करूंक जाय. त्या खातीर आयच्या वांजेलान ग्रेस्त मनशाची आनी लाजराची ओपार आनी ह्या ओपारींत आसलेल्या जिविताची सन्निवेशां आमकां आज प्रगट केल्यांत पितांबर रायाळ नेसनान सोपसो हेरां सेवक सर्व बगलेणी आसोन आपणाक कुमोक करचें आनी बोवुंसलीं खाणां खावन जियोचो व्यक्ती ग्रेस्त मनीस बरेंच हर एक संगती ताका दिल्ल्यो वापर नासलो. ताची चूक कितें? लाजर एक रुवाणी भरलेलो व्यक्ती ताचेशी येताना ताची निराकरणी, आपल्या दौलतेच्या अधिकारान ताका सकला घालचो, ताका खीळ म्हूण लेखचो, ताका केणचो मनोभाव ताची चूक जावंक पावली.
ताका बघूंक दिल्ले कश्ट आटे विटे ते ताच्या जिवितांत जिवीत आखेर जाताना म्हारग पडले. कित्याक ताच्या जिविताची परिस्थिती जिविता उपरांत कितें जाली वांजेलांत आमी आयकलें. दुबळो रुवांनी बदललो, कश्टांनी आसलो, पूण देवाचेर बावट दवरलेलो लाजर हर एक रितीन देवा थंय आसले संतोषाचें जिवीत अनुभव करूंक शकलो. मातेव वांजेल अध्याय 16 वाक्य 20 आनी 6. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 26. मनशान आपलो जीव होगडावन मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संसार जोडलोच म्हणया सगळो संसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो तर हातूंत ताका कितें फायदो वा आपलो जीव पाटी घेवंक वा आपलो जीव पाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत मनशान दुसरें कितें दिवयेत. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो. तुमकां सगळो संसार मेळ्ळो जाल्यार तुमकां कांय फायदो आगे आसा. फायदो आसा संवसारी दृश्टेन आमी पळयलो जाल्यार. कित्याक सगळीं तुमच्या अधीन येतात. तुमी कितें चिंतात तुमी कितें करतात त्या प्रकार तांकां फर्मावंक तुमी शकतात. पूण तुमकां तें संतोश दिता गे. त्या खातीर हर एक रितीन आज म्हजी जिणी देवान दाखयलेल्या वाटेन देवाक मानवाल्ली देवाच्या होगळीक एक पात्र जाल्ली जिणी जावन जियोंक हांव प्रयत्न करिना जाल्यार म्हजी जिणी आज व्यर्थ म्हूण हांवें लेखयत. त्या खातीर दुडवाचो चड आनी चड मोग, संवसारी संपत्तीचो चड आनी चड मोग, संवसारी संपत्ती थंय म्हजें संपूर्ण स्वार्थपणाचें चिंताप, म्हज्या वाडावळेक मात्र तें गरजेचें म्हणलें चिंताप, पेल्याक निराकरसूचें, पेल्याक कीड म्हूण लेखचें, पेल्याक त्या ग्रेस्तकाये आपणाच्या कितो सकयल आसा म्हणलें लेखचें म्हज्या जिवितांत हांवें सांडूंक जाय. त्या खातीर तिमोथीक बरयलेलें पयलें पत्र अध्याय 6 वाक्य 11 तांतलें पयलें वाक्य आमकां सांगता. 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 11. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सोर संगतीक पाठ करन नितीचो, भक्तीचो, विश्वासीपणाचो, माया मोगाचो, सोंसणीकायेचो आनी बळेपणाचो पटलाव कर. बावार्थाचें झुजो उत्तम तरान झुजो आनी सस्नीक जिविताचें इनाम जोड घे. ह्याच खातीर तुका आपण मेळिल्लें आनी सबार सक्षम उजीर तुवें बावार्थाची उसारणी केली. ओके. हर एक रितीन आमच्या जिवितांत कितें शेगूण आमी आपणाय जंय म्हणलें तिमोथीक बरोवन सांबावल थंयसर स्पश्ट करता आनी म्हणटा पवित्र सभे मुखार पवित्र सभेचो सांदो जाता आसतना हर एक साक्रामेंत हांव म्हज्या जिवितांत जोडटा आसतना म्हजी जिणी अर्थाभरीत करूंक देवान म्हाका आपोवण दिला आनी ताका साक्ष जावन हांवें देवाक भास दिल्या. देखून म्हजी जिणी हांवें देवाक मानता तसली जावन जियोवच्याक निर्धार केल्लो आसा. देखून सदांच देवाक मानता तसली जिणी हांवें जियोंक जाय. आज म्हज्या जिवितांत संवसारी संपत्ती आसल्यार सगळे म्हजे बोवारे आसतले. जर तर ती संपत्ती म्हज्या जिवितांत ना जाल्यार कोणी म्हजे बोवारे आसनात. वेचीक पोताची ओपार तुमी पळया. हर एक रितीन आपल्या वांट्याची आस्त बदीक घेवन गेल्लो वेचीक पोत सगळें देसवाट जाताना संपूर्ण खाली तो जाता. संपूर्ण नासमाधानेचो व्यक्ती तो जाता. संपूर्ण रितीन रितो तो जाता. कित्याक ग्रेस्त कायेचेर तो आशिल्लो, ग्रेस्त कायेक लब्धोन जियेल्लो आनी त्या ग्रेस्त कायेंत ताका इश्ट मेळिल्ले. तें खाली जाताना कोणी ताका ना. आखरेक कोण मेळ्ळो? उदार मनाचो, दयाळाय दाखयलेलो, बोगसाण दिलेलो ताचो बापय, ताचें कुटुंब. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सगळी जिवितांतली संपत्ती आमच्या जिवितांत वापरूंक देवान आमकां दिल्या. पूण नीज रितीन आमकां समाधान दिवचें आमकां रचलेल्या देवान, आमकां सांबाळच्या देवान, आमकां बोळ आनी सकत दिवच्या देवान. त्या खातीर हर एक रितीन म्हजी जिणी देवाक मानता तसली जावन जियेल्ल्यांत मात्र हर एक रितीन देवाचो मोग परगट जाता. देखून आज
आमी ग्रेस्त मनशा बरी जियोन हेरांची निर्लक्ष्य करची नाका. बगार सर्व रितींनी देवाक मानता तसल्या भावर्थी जिणेद्वारी पेल्या थंय बरेपणाचे व्यक्ती जावया. त्या खातीर उदार मनाच्या संगतींनी आमी सर्व संगती केल्यो जाल्यार देव आमकां बेसांव दिता. मैसूरांत कॉलेजीचें शिकप हांव शिकता आसतना कॉमर्स हांवें काण गेल्लें. म्हजे सांगाता म्हज्या क्लासींत सेमिनारींत शिकचे हेर 5 जाण सांगाती भाव आसले. आमी 5 जाण एका क्लासींत, 5 जाण आनी एका क्लासींत. आनी थोड्यो संगती म्हज्या हेर भावांक समजनातल्यो. सर्व रितीन कॉमर्साच्यो एकाउंटन्सीच्यो थोड्यो संगती ती लेखां समजनातली. त्या खातीर हांवें कितें करचें आसलें, म्हाका कितें समजल्लें सांजेचें थोडो वेळ करसून तांकां शिकोवचें आसलें. परिक्षा लागीं येता आसतना ते रातीक 12 वरांचे बसताले. हांव 9:30 न्हिदतालो. कित्याक हांव तांकां सगळें वर्स शिकोवन म्हाका त्यो संगती बेगीनच अर्थ करून काण घेवंक साध्य जातलें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हें एक म्हज्या जिवितांतलें ल्हानशें घडीत. पूण जेन्ना आमी उदार मन आनी एकल्या थंय दाखयता आसतना आमकां कळीत नातल्या रितीन देवाची बेसांव आमच्या जिवितांत येतात, देवाची कृपा आमच्या जिवितांत येता, देवाचें उदारपण आमच्या जिवितांत रुजू जाता आनी तें खरें जाता. तर तें आपणावच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. आमेन. सगळे आमी उबे रावन आमचो बोवाळ आमच्या देवा थंय उसारया. एकाच देवाक सतमानता, सौरपदवेदार बापतो, सर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सोर वस्तूंचो रचणार, आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता. देवाचो एकलो पुतो सोरकाळा आदी बापा थावन जल्माला, देवा थावन देव, उजवाडा थावन उजवाड, खऱ्या देवा थावन जाल्लो खरो देव. तो देवा थावन जल्माला, ताका रचूंक ना, बापाच्या सुसैन पासो, ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात, आमा मनशां पासोत आनी आमचे सडवणे पासोत. सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासोत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताची राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभा देवा वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र काथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता. पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देव आमचो बाप सदांच आमच्या आदाराक तो येता. तर त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी देवा समकारात आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, आमच्या पापा साहेबाक, गवळ्यांक, धर्मिकांक तुज्या पुताची बरी खबर परगडच्या मिसावांत उर्बेस्त कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. या एमकरिस्त मेजा बोवारी एकठांय जाल्ले आमी समेस्तांनी खरें एमकरिस्त कुटाम बांदून हाडूंक आनी तुज्या पुताक साक्षान जियोंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक खासगी मागणी ह्या वक्ता देवा समकार आमी दवरया. प्रत्येक रितीन दैवीक उलोरेतीर मंदिराची वार्षिकोत्सवा संदर्भी येवच्या हप्त्यांत आसची सर्व कार्यक्रमां, सर्व मागण्याची कार्ये बऱ्यान जावच्याक सबार लोकांनी ह्या मागण्याद्वारे जिवितांत भावार्थाचो अनुभव जोडच्याक, देवाच्या मोगाचो अनुभव जोडच्याक सर्वेस्पर देव तांकां कृपा दिवं दी म्हूण मौनपणी आमी मागया. सगळ्यांच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्विकार कर. सदांच आमची जिणी तुज्या सांगातपणाच्या ग्रेस्त कायेन तुज्या उदारपणाचेर आश येवन जियेल्ली जिणी जावन जियोवच्याक
आमकां तुजो आदार आनी कृपा लाभय हे मागणें आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात आमेन. देव कितें सोमिया तुका हे पेटोवणे वेळा ना कितेंच मोजें म्हणलें म्हाकाच पेटयता तुका म्हाकाच पेटयता तुका. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पोर मानून घेवं. कणवण्या देवा आमी तुका वोपतां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे जावं तें आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतर वोंवती जर हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळसां उबारुया. आमीन. ती सर्वेस्परा थंय उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सक्त विनाशी सैमाक तुवें तुजे गणित पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवण आमा मनशांची आमचे सारक्या एकल्यानच करी मनशान होगडायलेली इश्टगात तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची तांतू अदीक परसळटा महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखणता वयर सर्गार तांचे वाखणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. बोल सर्गी तुका जय बोल सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. बोल सर्गी तुका जय बोल सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात.
बावट सोगुट परगटूया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभाव, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटताव. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्च तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमचो इस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आम सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. हांव कुंवार मरिया देवाचे माये संगाती भगवान सुजेतीचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्ड मेड्सन, एसवीडी मार्टिरां संगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सारकेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसो, तुमचे सभा आसो. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले, हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना बाबा तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सर्गार ताच्या वैभवांत आमकां वांटो मेळो. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रात्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसुनियात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಿನ್ನನೆಂದು ಕಾಯುವನು. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಿನ್ನನೆಂದು ಕಾಯುವರು.